आज दर वर्षाप्रमाणे गेली कित्येक वर्सां जगन्नाथ यात्रेची सुरवात आमच्या माध्यमांतल्यान राजीव गांधी कला मंदिरा मुखार जाता आणि साधारण 10 वर्सां जाली ह्या रथयात्रेक आम्ही सगळे आजूबाजूचे आजी माजी सरपंच नगरसेवक माजी पंच सगळे एकठांय येवन हांगा जमून हे सगळे येवन हांगा उत्स्फूर्तपणे ही यात्रा सुरवात करता. वर्षा प्रमाणे सुरवातीचे पूजन जालें आनी त्या नंतर आरती जाली आनी त्या नंतर आमी सगळे रथा वयल्यान सकयल देंवले आनी सकयल देंवन आमची जे रथ मुखार जो ती प्रथा आसा की राजा म्हणटा तो रथ मुखार येवन सांज मारून रथाक वाट निवळ करून रथ देवा तो व्हरता अशी प्रथा आशिल्ल्या कारणान हे सगळे आमी केले. पयलीं तांच्या लोकांनी रस्तो दिलो त्या नंतर ती प्रथा म्हज्या मार्फत सांज मारून आमी सगळो कोयर कुशीन काडलो आणि त्यानंतर सगळ्यांनी म्हणून हांगा जे जमल्या आणि प्रत्येकानी आतां आमचो जो दोर आसा तो घेवन रथाक योग्य प्रमाणे घोशणा दिवन आणि जगन्नाथाचे आशिर्वाद घेवन ह्या रथेची सुरवात केली. हांव देवा कडेन मागता की आमकां उदंड आयुश्य आरोग्य दिवचे बरे विचार दिवचे आनी काही प्रोजेक्ट्स जे जगन्नाथ देवळा खातीर उरल्या स्पेशली तांचो रस्तो हो रस्त्याचे सगळे जे प्राथमीक इश्यू आसा ते सगळे कंप्लीट जाल्ले आसा. येता त्या सप्टेंबर पर्यंत ताचे टेंडरींग प्रोसेस आमी करतले आनी ऑक्टोबर नोव्हेंबर पर्यंत ताजें सगळें काम चालू करतले आनी बऱ्यो गोश्टी आमकां त्या नंतर दिसपाक मेळटल्यो कारण एक जगन्नाथ मंदीर संबंद गोंयांत आसचें हें प्रत्येकाच्या मनान आसा. सगळ्याकूच पुरी वचूंक शकना आनी पुरी वचूंक न शिकिल्ल्या कारणान ते तांचे सगळे हांगा लोक आसा तांच्या मनांत इतलेंच एक आसा की हांगा जगन्नाथ देवाचें स्थान आसचें आनी जगन्नाथ देवाचें स्थान आसपा खातीर तांणी थोडो जागो घेतला आनी तें उत्स्फूर्त अशें एक देवूळ थंय उबें करपा खातीर आमी सगळ्यांनी मुखार धरून हें काम करुया अशें नमूद करता आनी प्रत्येकाचो आशिर्वाद हें काम कंप्लीट करपाक आमकां जाय अशें नमूद करता. परत एक देवा कडेन उदंड आयुश्य आरोग्य लोकां खातीर मागता आनी म्हजी दोन घेता.